Bagion Francis Xavier Relikin Besão, जी कोण दुयेंत आसात तांकां ह्या आशिर्वादान कुडीची मोनाची आत्म्याची पेकोवणी मेळच्याक जांकां काम ना तांकां काम मेळच्याक काम आसा तांकां कामान थी रावच्याक अभ्यास करूंक जायना तांकां बरे भशेन चिंत मन लावन अभ्यास करच्याक फुडलो अभ्यास करूंक तांकां एडमिशन्स जाय तांकां ते मेळच्याक जी कोण बुजवण सोदतात कित्याक तांची मेल्लीं आसात तो तांकां बुजवण देवान दिवची हे रोज जर तुमच्यो गरजो आसात त्यो मनान दवरात आनी हो आशिर्वादांत आमी भक्तीपणी घेवया सर्वेस्पोर तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सांबाळूं सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो पोरजोळ तुमचेर घालूं आनी तुमकां प्रसन्न जावं सर्वेस्पोर आपले मुखामळ तुमकां दाखोवं आनी तुमकां शांती दिवं आयकात ल्हानग्या मोदें मेंढरां कशीं हांव तुमकां धाडटां तर सोरपां परी चतूर तरी पारव्यां परी सादीं जायात माथ्यू 10:16 बागियोन फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलो हेंचो जीव झरोवन मेलोय ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचतां आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोदी मागता जण आपणाक जाय तें बागियोन फ्रांसिसा कडेन मागचें आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोदीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्याचो वेळ बापाक वाखाणटा आनी सोरपोतेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं Samba